It's another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running round. She wasn't just another woman, and I couldn't keep from coming on. It's been so long. Whoa, and it's a hollow feeling when it comes down to dealing friends. बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. मोगाचेनो या कुटुंबाचो सांदो जावन असो क्लेवेंट इसोदा ताची ज्योत्स्ना संगी लग्न अभ्यास स्वीकार करून देव तेंपला वेचे खातीर हांगासर आयतो जाला. कुटुंबाची शरतीन मोरये मायाची सचाई मागून मोरये क्रिस्ता म्हणलें गीत गावया. मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सगी, उलो मारता माये आमी तुजी भुरगीं. तूं आमची माय तूं आमकां जाय, तुजे सरशेन घेता विघ्नां आनी वरां सुखां दुखां. माय तुजो आदार मागता, विघ्नां आनी वरां सुखां दुखां. माय तुजो आदार मागता. मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सगी, उलो मारता माये आमी तुजी भुरगीं. प्रार्थना. सरस्वरा देवा, आज वो आमचो भाऊ क्लेविन ज्योत्स्ना संगी लग्न बेसान एकवटून ह्या घरात जावन भायर सरतना ताचेर तुजी भरपूर बेसो तूं. एकवट जावन भायर सरवण बेसो आमचो भाऊ ज्योत्स्ना संगी परत हे घर प्रवेश घेता आसतना सफळ लग्न जिवीत बांदून गरजाची कृपा तांकां दी. त्या मुखार आदर्श क्रिस्ती कुटुंब बांदून तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन तुजी कशी सकार जाता तशी संवसारांत Marmure pemberle samudije sangata stremito kusadeyon sudeyin polji kusuje Marmure pemberle samudije sangata stremito kusadeyon sudeyin polji kusuje
mamre pemrele samdije sangata srem without musadevan srem Paul Jesus Jesus Mama pan kita kan buat semua Somya din vasoyanto boro Somya din vasoyanto boro Somya din vasoyanto boro Moga parimita sokoro Din vastolo somyan sarvaikadi Prasnakolo maiman sansakadi Prasnaka sargani ya samsari Rayama sarvanso sadakari Somyadin vasoyanto boro Somyadin vasoyanto boro Somyadin vasoyanto boro Moga parimita sokoro Moga purasoe കണ്ണുകളായി There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need.
raindrops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. आनंद बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र संता कृपेच्या दिसा यजमान साडोगोता ओवे संता कृपेच्या दिसा यजमान साडोगोता आनंद बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र संता कृपेच्या दिसा यजमान साडोगोता ओवे संता कृपेच्या दिसा यजमान साडोगोता यजमानीच्या गरम कार कोबलदी गायसो पाडो तोडो जालो यजमानी बांधू साडो ओवे तोडो जालो यजमानी यजमानीच्या गरम कार कोबलदी गायसो पाडो तोडो जालो यजमानी बुरु साडो ओवे पाडो जालो आणि दी यजमान साडो बर्दा कोणान सांगण रजमा कोण आमच्या यजमान साडो बर्दा कोणान सांगण रजमा कोण आमच्या जेजू लागी आमच्या जेजूला सर्गाचे रणे उल्लास को हालेलुया त्याचा को हालेलुया तो अपने संगत में जीवन हालेलुया हम पसंद देवाला दे हालेलुया संतोष ने उल्लास को हमको हालेलुया किती अक्षमी का हालेलुया हां ये हम ये बड़ा Aran Bapa Putra
मित्राणि स्वेता आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज येऊ तुझे कशी सगळ्यात जातात तशी संसारात समित जे सांगता असते तो सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या वशीचे समाधानाचे विषय घेऊन ती सरळल्या आमचे बाप्पा सखींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज काय तुझी कशी सर्गात होता तशी संसार तुझे स्मरता असते तो सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कशीचे अडंग पाणी प्राणी
our dreams come true. Oh, it's a new world, it's a new start, it's alive with the beating of young hearts. It's a new day, it's a new plan. I've been waiting for you. Oh, it's a new world, it's a new start, it's alive with the beating of young hearts. It's a new day, it's a new plan. I've been waiting for you. Oh, here I am. Here I am. Oh, right next to you. And suddenly the world is all brand new. Here I am. Here I am. I'm gonna stay. आणि जोशनाडातील मला सर्व घराचे इतिहासात आज लग्नाचा संस्कार आशा आणि आईला आणि आज बारा आणि तुमच्या बरेच सगळ्याच्या नावात तुमचा आणि तुमच्या संस्कार आणि पर्यंत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर
आणि पवित्र आत्म्या सकट तुमच्या सवे आसो. मुगाच्या क्लेविन आणि जॉसना डॅफनी आज हांगासर ह्या वेदी मुखार तुमी आसात आणि तुमी आज तुमची खुशी उसारतात. तुमचे मौन उक्त्यान सांगतात आमकां एकामेका मरा पर्यंत सांगाता जियोंक मौन आसा म्हणून तुमी बसावणी करतात. आणि ह्या वर्त्या दिसा तुमी घरांत भायर सरता आसतना तुमच्या वडिलांचे तुमी बेसांव मागला न्ही गे न्ही तुमी बेसांव मागला आणि तुमच्या वडिलांनी तुमकां बेसांव दिलां. बेसांव दिवचें म्हणल्यार तुमकां बरें मागचें. देवाची कृपा सदांच तुमचें तें आशोम दी म्हणून तुमचे खातीर मागचें आनी आशोवचें. देखून तें बरें मागून तुमकां धाडलां आसता. आज पवित्र सभा तुमचेर सक्रामेंताची कृपा वत्ता आनी तुमच्या जिवितांत तुमी आशेवचें सर बरेंपण तें तुमकां मेळोवन दी म्हणून तुमचे खातीर आमी ह्या वेळार एक जावन मागता. तुमी आज आराम करचें. तुमचें लग्नाचें जिवीत संतोशाचें जावं दी. देवाच्या आशिर्वादांनी भरलेलें जावं दी. संतोशाचें आनी तृप्तेचें जावं दी म्हणून आमी आशेता. आनी हे मीस तुमचे खातीर आमी भेटयता. हे मीस तो त्या रितीन भेटोवच्याक मोगाच्या भावां भयणो सर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. देवाचें तशेंच आमच्या पेल्याचें भक्षाने मागया. वळखून सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पवित्र देवा आनी तुमकां भावा भयणो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडांत सुचोवन वायटा धरून आनी बरें धरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच संवकार म्हजे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणो म्हजे खातीर आमच्या लागीं सर पदवेदार देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. महिमा देवा महिमा देवा उंचली आणि शांती ताच्या इच्छा संसारी सर्वेच परा देवा Jesu Christa Bapaच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेडे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर
करुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, जेजू आणि पवित्र सभेमध्ये जिवासो आणि मोगासो एकवट आसा. ताची खुणा आणि उपकार लग्नाच्या संबंधांत तुवें घडोवन दवरल्या आणि ह्या परी ह्या श्रेश्ठ गुटा वरवीं पती पत्नीचो एकवट परम पवित्र केलाय. आयच्या दिसा लग्न संस्कारांत जोडूंक येतात त्या आमच्या भावा आनी भयणीचेर तुजी नदर घाल. जे ती आपल्या लग्ना विशीं भावार्थान वळखून घेतात ते आपल्या जिणेंत सांबाळूंक आनी दाखोवंक तांकां भरपूर कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वचप. येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पर, आनी त्या दिसांनी हांव इस्रायेलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो करतलो. हो सल्लो हांवें तांच्या पुर्वजांक हाताक धरून भायर हाडले त्या दिसा तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या परिणय. ते दीस पावतच इस्रायेलाच्या घराण्या लागीं हो सल्लो हांव करतलो. उलयता सर्वेस्पर. हांव म्हजें धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतलो, तांच्या काळजाचेर तें बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. तेन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची वळख घेया अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना, कित्याक ती सगळीं म्हाका वळखतालीं ल्हानाक तावन व्हडा पर्यंत. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. सोम्यांक बी येतात आनी ताचे वाटेन सरतात ते सुभागी. सोम्यांक बी येतात आनी ताचे वाटेन सरतात ती सुभागी. सोम्यांक बी येतात आनी ताचे वाटेन चलता ते सुभागी. तुज्या हाताच्या कश्टाचे तुका खावंक मेळटले, तूं सुखेस्तानी तुजे सगळे नंदन जातले. सोम्यांक बी येतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पोतीन फळादायक दाखवाली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेसा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वासतली. सोम्यांक बी येतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सोम्यांक बी येतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सांत पावलून रोमांगरा बरयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, देवान आमच्या वयर दाखयल्या व्हड काकुलतीचो उडासकान हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिवचें. हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संवसाराची साळ तुमी आदारीत जाय. बदलाक तुमचें मनां नवीन जावन तुमचें जिणेचें रुपांतर जावन तोर तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतेल्यात. आनी खंयचें बरें देवान मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. तुमचो मोग निश्कपटीत जाय. वायट कांटोलोन
बऱ्याक लब्धशेन तुमी जाया एकामेकाक क्रिस्ती पावंडा भशेन मायपासन चला पेल्याक मान मर्याद दिवच्यान एका प्रसेंतलो पयलो जावन कर्णांतलो मिनातेन आनी आत्म्याच्या उमेदेन सुम्याची सेवा करा तुमकां लाभल्या भरवशान संतोष पावा कश्ट आनवरां मदें सोंसणीक जाया मागण्यान तीर रावा गरजेंत आसल्यान तुमच्या भावंडांक कुमक करा आयल्यान गेल्ल्यान सत्कार सन्मान करा देवाचें उतार ये सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तवळो जेजून शिशांक म्हळें जसो बापान म्हजो होमो केला तसो हांवें तुमचो होमो केला तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात म्हजो संतोष तुमचे ते आसन तुमचो संतोष भरपूर जमचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो होमो केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीसय देवाचें उतार हे मगाच्या क्लेवीन आनी जोशना ल्हानशी एक काणी तुमकां सांगता एकलो भुरगो क्लासींत तो तिके पोखरी भुरगो टिचरा लागीं एक सवाल विचारता हातांत मुठींत एक पिसोल एकान घेता जिवे पिसोल एकान घेता आनी टिचरा लागीं सवाल विचारता आनी टिचर तें पिसोले म्हज्या हातांत आसा तें मेला की जीव आसा तें सांगाचें म्हणून मेला की जीव आसा म्हणून ताची आयडिया जावन आसली भुरग्याचें कितें गी म्हळ्यार जर तर टिचर तें पिसोले मेला म्हूण सांगल्यार हात उक्तो करचो आनी पिसोल्याक उबोंक सोडचें आनी टिचर तूं चलवाली म्हणचें जर तर टिचर तें पिसोले मेला जीव आसा म्हूण सांगल्यार त्या पिसोल्या थंयच पिसोड जिवीश्य मारचें आनी सांगचें टिचर हें मेला टिचरीक ह्या भुरग्याच्यो शिंत्र्यो समजतात आनी टिचर म्हणटा तुज्या सवालाची जाप तुज्याच हातांत आसा तुज्या सवालाची जाप तुज्याच हातांत आसा आनी मुखारी भुरगीं आनी ताणी उपरांत आमी या आतां जायतीं सवालां आमच्या मतींत आसतात आनी प्रत्येक जाण काजार जाता आसतना काजारी जोड्यांच्या मतींत तीं सवालां आसतलीं हेर काजारी जोड्यांचें जिवीत आमी संवसारांत पळयतना सवालां उदेवचें सहज जावन आसा संवसारांत तुमी पळयतात यशस्वी तरान जियेलीं काजारी जिणी जियेलीं आसात तशेंच दुर्बळी तरी तृप्तेन आनी संतोशान जियेली कितें सोडलें भांगार रुपें जागो नातली तसली काजारी जोडी संतोशान तृप्तेन जिणेच्या अखेर पर्यंत आदारसून सुदारसून जियेली समाधानान जियेली आसतात ती एका कुशीन आमी पळयता जाल्यार आनी एका कुशीन आमकां पळोवंक मेळटात जायते भांगार रुपें पयशे जागो आस्त वदीक आसली मनशां काजार जावन उपरांत नासमाधानान जियोवची या थोडे पोटी जीवघात करची कित्याक हे सकट तांकां समाधान दिवंक साकून असली काजारी जोडी आमच्या समाजांत आमी पळयता अशें थोडे पोटी आमी पळयता
काजारी जोडी सांगात जियोंक सका नासतना विच्छेदन आशयोंचे तसली आनी विच्छेदन कानगेल तसली आनी थोडी आसात एकामेका आदारसून सुदारसूंक जियोंक सका नासतना त्या कश्टाच्या मतेंतच दवरून कोरगोवची आनी सांगाता जियोंक सका नासतना आसचे तसली आसात आनी सांगाता समाधान जियोवची आसात आनी हें सगळें पळयतना थोडे चिंतात काजार जाल्ले हांव कित्याक काजार जाल्लो हांव काजार जायनातलें तरच बरें आसलें अशें साबारांनी सांगिल्लें हांवेंच आयकलां असलें सवालां उदेवचें साबार पोटी साज असलें जिवीत तुमचे बवारे तुमी आज पळयतना तुमच्या मतींत सवालां आयल्यात की म्हाका कळीत ना म्हजें काजार यशस्वी जाते लेगीत संतोशाचें जाते लेगीत जिविताचे अखेर पर्यंत संतोश बरेच रितीन हांव तृप्तेन जियोंक शकतलो की तें म्हाका साध्य जायत की जर तर आज असली सवालां तुमच्या तशेंच काजार जाल्ल्यांच्या आनी काजार जावंक कोण बेगीनच आसात तांच्याय मतींत आसात जाल्यार तुमच्या सवालाक ती जाप तुमच्याच हातांत आसा त्या टिचरान सांगलें बरें भुरग्याक तुज्या सवालाची जाप तुज्याच हातांत आसा तुमचें जिवीत बरें जावंक कारण तुमीच तुमचें जिवीत पाड जावंक कारण ताकाय तुमीच कारण तुमी दोगां तिसऱ्या एकल्याक तुमकां विंगड करूंक सादीच ना तुमचें काजारी जिवीत दोगांचें तिसऱ्यान मेतेर जावन पाड करूंक सादीच ना जर तर तुमी एकवटांत आसात एका मनाची एका काळजाची जावन मोगाच्या बांदांत आसात तर कोणेय तुमचे काजारेची न्ही ते नासमाधानाची या पाड जावचे तसली करूंक सादी ना तुमच्या काजारेची न्हयचे तुमी सोपान देखता आसतना तुमकां एक हिरो गरज आसा थोडे पटीन भुरगीं तांकां एक हिरो काडून घेतात बऱ्या खेळगड्यांक या फायटराक या सिनेमा एक्टरांक तांच्या पॉकेटींत तांचे फोटे आसतात आनी तांचेच एक्ट तांचेच स्टायल ते तांच्या जिवितांत जोडून घेतात तांचे बरेच एक्ट करतात तांचे बरेच उलयतात आज तुमकां एक हिरो जायचे एक मॉडल जायचे एक आदर्श जायचे खंय तुमी सोदून वेचें संवसारांत तुमी सोदूंक साध्य आसा पूण आज तुमकां हिरो तुमचीच आवय बापूय सोदून तुमी पयस वचाचें म्हणना तांचो सॅक्रिफीस तांचो त्याग तांणी आदारसून सुदारसून जियेल्ली तांच्या लग्ना जिविताची ती रीत तुमकां मेलपंक्त आनी तांची भक्त तांचे मागणे कश्टा आनवारांनी तांचो भावार्थ आनी पातयेनी हें तुमकां आदर्श दुसऱ्या कोणाचें तुमी घेवचें गरज ना देखून कशें आमचें काजारी जिवीत आमी जियोवचें म्हूण तुमी चिंता आसतना तांची देख तुमच्या दोळ्या मुखार येवं दी आनी ल्हानतावनूच तुमी तुमच्या आवय बापायक पळयलां तांणी जियेल्ली रीत तुमकां व्हड केल्ली रीत काजारी जिणेंत थोडी सुत्रां गरज आसात ती सुत्रां सदांच आमी आयकोवचें तसलीच एक मोगाचें सूत्र जायचें आसाचें केदला मोग ना जाता सक्कड सामाशे सूर जातात मोग ना जाता सामाशे सूर जातात आनी केदला मोग आसता सक्कड सामाशे आखेर जातात हें जिविताचें एक पयलें सत जावन आसा मोग फकत भोगणांक सीमीत जाल्लो न्हय सोबायेक लबदल्लो न्हय खरो मोग तो काळजांतलो मोग एका मनशाची आशा म्हणटा त्या कोणाक एकल्याक पळयले आमी वळखीच्या मनशाक आमकां पळोवंक आशा जाता उलोवंक आशा जाता ती आशा काळजांत आयल्यार त्या मनशाचो आमकां मोग आसा म्हणत जर तर कोणी एकलो वेता आमी पळोवणी कॅरलेस करता तो वचोन ताचे इतल्याक म्हण आमकां केल्यार आमकां ताचो ती मोग ना म्हूण अर्थ मोग काळजांतलो मोग निश्कपटी आनी निस्वार्थी जायचे म्हणून देवाच्या उतरांत ती सांगचें आमी आयकलें आनी काळजांत मोगाक जागो ना जाल्यार
ह्या मोगाचो जागो भांगारान आपणायला जाल्यार ह्या पयशान तो मोगाचो जागो आक्रमण केलो जाल्यार थंयसर मनशाचो मोग ना जाता आनी मनशाक मान स्थान घन आनी गौरव ना जाता. त्या जाल्यार कितें जाता काजारी चिनी सवकास अवनतेच्या वाटेन सोमकोंक सूर जाता. आपल्याच्या वाचपान दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें पेल्याक मान मर्याद दिवच्यांत एका प्रासेकलो पयलो जाया. देवाचें उतर आमकां सांगता पेल्याक मान दिवच्यांत एका प्रासेकलो पयलो जाया. हें आमच्या जिवितांत गरजेचें. मान दिवचो म्हळ्यार आपलें हर एका दिसा फुलांचो झेलो घालीचें म्हणना, हर एका दिसा सन्मान करीचें म्हणना. मान दिवचो म्हळ्यार मुखार आसच्या व्यक्ती लागीं गौरवान उलोवचें, दोन उतरां उलोवची, ताणें उलयतना आयकोवचें, एक स्मायल जमचें, पयसल्यान वेता जाल्यार हाय म्हणचें या बाय म्हणचें. तो जावन आसा आमच्या जिवितांत तो साद्या रितीन आमी दिवचो गौरव आनी तोच गौरव आमकां संबंद बांदून हाडूंक सादी जाता. आनी दुसरें एक सूत्र आसा हेच्यात वाचपांत आमी आयकलें सोंसणीक जावचें, सोंसणीकाय पेशन्स. सेकंड हाचें दुसरें वाचप सांगता कश्टा आनवरा मदें सोंसणीक जाया. आज आमकां सोंसणीक जावंक मस्त कश्ट आसात. म्हळ्यार तुमचें भुरगें तुमच्या लागीं कितेंय विचारता म्हाका एक पेन जायचें म्हणटा. आतां ना फाल्यां दिता म्हूण सांगल्यार ताका पेशन्स ना. तें तर धरणीर पडोवन लोळोवन सूर केलें भुरग्यान, रडोवन सूर केलें, बाबाट घालून पळय. देखून आतां भुरग्यांक मात्र न्ही आमकां पेशन्स सोंसणीकाय उणें जाला. आमकां कितें एक घर बांदूंक जाय, तुमच्या वर्सां कितें बांदून तर जायचेंच. म्हाका कितें म्हटलें गॅजेट्स काणगे जाय, काण घेवंक आशा आयल्यार काण घेवन जायचें सोंसणीक ना. फाल्यां परवां राखोवंक एक म्हयनो राखोवंक येयना आमकां, सोंसणीक जावंक नाका. इन्स्टंट संतोश, इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन आज आमी सोदून आसा. अशें आमकां सोंसणीक जावचें प्रत्येक जावन कश्टांच्या वेळार. आनी तशेंच कितें आमच्या काळजांत एक आशे आसता त्या वेळार सोंसणीक जावचें आनी सोंसणीकें राखून रावचें तें गरजेचें जावन आसा. आनी एक तिसरें सूत्र आसा मागणें. मागण्यांत तीर रावा म्हूण हाच्या वाचपान सांगलें आमी आयकलें. आनी मागणें काजारी जिविताचो उस्वास म्हूण येता. उस्वास रावता जिवीत मरता. देखून काजारी जिणेंती प्रथम जावन मागण्याचो कितें सांगात गरज आसा. तशेंच आनी एक सुत्रां म्हूण येता आमी सांगाता जेवण. सांगाता जेविना जाल्यार सांगाता कडच्या मागण्या करतना, सांगाता मागणें करना जाल्यार सांगाता जेवच्याक व्हरतना. देखून जेवणाक एक म्हत्वाचें स्थान आसा. कुडीच्या वडावळीक ते उपकारता आनी ते खाली कुडीच्या वडावळीक ह्या पोटाच्या बुके खातीर न्ही तातूंत संबंदाची वाडावळ जाता. संबंद ना जाल्यार आमी सदांच सांगाता बसून जेविना, हॉटलांत मात्र जेवता आमी. पूण घरांत आमी जेवता आसतना खंयच्या पूण एका रितीचो संबंद आसता. देखून सादी जाता तितल्या संदर्भार आमी सांगाता जेवलीचें. पूण आतां सांगाता जेवंक सदांच सादी जायना. दनपारांचे घरा अशें एका स्त्रीयन मात्र भुरगीं इस्कोला येता त्यो दादलो कामाक येता, घरा एक स्त्री थोडे बटेर ते बीग घालना आसतात कोणीय आसनात. पूण राती सांगाता जेवंक तांकां सादी आसा. देखून एकल्यान तांच्या वेळार इंगड जेविना सांगाता जेवचें. आनी त्या सांगाता जेवणांत कर्त आसा, मोग आसा. आवयन रांदलें रांदप तें. आवय रांदतना ते कॅटरिंगाच्या जेवणा बरी न्ही. कॅटरिंगा लागूच ना ते कोण जेवता म्हणून तो रांदता, पूण कोण जेवता म्हूण ताका कळीत ना. पूण आवयक घरा रांदल्याक कळीत आसा तें जेवण तिची भुरगीं जेवतात आनी भुरग्यांची रूच खंयची म्हूण तिका कळीत आसा. एकल्याक कितलें मीठ जायचें, गव्हाक कितलें मिरसांग जायचें, एकल्याक कितलें आमसाण घालचें ताका कळीत आसा. देखून त्या रितीन रांदता. देखून तें मोगाचें जेवण आपल्या स्वंत घरा तें मीठ मिरसांगेचें जेवण जाल्यार तें मोगाचें. पूण आनी एकल्याच्या घरा कितलें व्हडलें बिरयाणीचें नाजाल्या मासाचें जेवण जाल्यार पूण ह्या जेवणाक तें सरी करूंक जायना. तातूंत आवयचो मोग आसा. आनी एक सुत्रां जावन आसा संवाद उलोवचें. म्हज्या लागीं मातसो बार स्त्रियांनी म्हणलें आसा प्रत्येक जाण प्रायवंतांनी म्हणलें आसा सासू मायन सकाळीं उठोवन एक बॅग घालून येता फादर. सकाळीं उठोवन एक बॅग घालून येता, सांजेर काळोख जातना पाटी येता.
संजेर काळोख जाताना पाट येता हांवें चिंतचें काळोख जाताना पूण येता न्ही गी म्हूण चिंतचें अशें काळोख खंय वता म्हूण कळीत ना बापायक पूत खंय गेला कळीत ना धवेक आवय खंय आसा आवयक तूं खंय आसा कळीत ना आज भुरग्यांक कसले प्रोग्राम आसा कोणायकी कळीत आसना एकामेका संवाद ना हो संबंद आज कुटुंबांत थोडे कडेन 100% आसना देखून हो संबंद संवाद उक्त्या मनाचें उलोवणें एका दिसा सांजेर इल्लो सवेल बसून पाल्यांचे कार्यक्रम कितें पाल्या काजार आसा वाड्यान 2-3 काजार आसात एक वॉल आसा एक रोस आसा कडेन आसा घरा एक दोगा तेगा चौगा आसल्यार फाल्यां कोण खंय वता पयलेंच प्लॅन करचें एकामेका उक्त्या मनान उलोवचें उलयनात जाल्यार थंयसर संबंद तुटता संबंद जायचे संबंदाक हो संवाद गरजेचो आसा आनी देवा लागीं संबंद संपर्क दवरचें म्हणल्यार मागणें आमी करचें संवाद बरो संपर्क बांदून हाडूंक साध्य जाता आनी तुमी आज आराम करची तुमची सक्रामेंताची जिणी ती पवित्र जिणी जावन आसा आनी मोगाचो फळ जावन भुरग्यांचें देणें तुमकां मेळटलें एक कुटाम तुमी पवित्र सभेक तुमचे तावन मेळटले आनी काजाराच्या सक्रामेंताचो उद्देश भुरग्यांक जळण दिवचो आनी हें भुरग्यांक जळण दिवचें काम जावन आसा रसचें काम देवाचें पूण देव एका काजारी जोडयाक ताच्या कामांत वांटेली करता हें आमी उडास दवरचें आनी कुटाम बांदून तुमी हाडटल्यात आनी त्या कुटुंबाचे 2 कांबे तुमी जातल्यात 2 दिवे तुमच्या कुटुंबांत तुमी जातल्यात ही उरती जबाबदारी तुमकां आसा आनी आज सक्रामेंताची कृपा तुमकां मेळटा पवित्र सभा तुमकां बेसाव आनी वर्तां वडोल हांवें सांगलें आनी मोरी आमची सर्गीची आवय तुमच्या जिणेच्या सगळ्या पैनाच्या वेळा सांगातीन जावन तुमच्या सांगाता ती समकता न्हवऱ्यान दादल्यान सांजुजेची देख घेवची स्त्रियांनी व्हंकलेन बागेंत आंकवार मोरयेची देख घेवची भुरग्यांनी जेजूची देख घेवची अशें जियेत आसतना ते तुमचे काजारी जिवीत खंडीत जावन तृप्तेचें फलदायकेचें आनी मोगाचें खंडीत जाता म्हणल्यार दुबावना देखून तुमी आज तुमी आराम करचें लग्नाचें जिवीत संतोशाचें जावं दी म्हणून आमचे हर एकल्याचे मागणें तुमचे खातीर जावन आसा जमलेल्या पयचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपले मोग मागीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद करता पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेका मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हे सगळे कायदे पाळूंक त्या करीत संस्कारान तो तुमकां देण्यानी करता आनी घटायता ह्या पासून तुमचें मोड सुलसोवन घेवच्याक पवित्र सभे वतीन तुमकां विसारता क्लेरी आनी जोशना डार्वी कोणेच व्हड करिनासतना पूण आपकुशें आनी सगळ्या मनांनी लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करून आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी आसात देवाच्या तांत्रीक अशें भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां काणवण करूंक तुमी तयार आसात लग्नाचो एकवट सोडून तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे उजेर तुमची लग्नाक विसारा तुमी पवित्र सभे उजेर एकामेकाक दिल्यात करलात सर्वस्व आपल्या तयारीपणाने थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान जोडिना त्या मनशान
ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाचे आणि विश्वासाचे पुन्हा मोग तुम्ही एकामेकाक दिवन येतात तांचेर सर्वस्व आपलो आशिर्वाद करूं. आमच्या बाप्पा साहेबाक वीस साहेबाक आणि अख्ख्या संवसारात शिकवलेल्या ख्रिस्तांवरचे दिसान दीस अधिक मोगान आणि भगवंतपणान वाढेल देवा लागीं मागुया. तुमची जबाब दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयज आमची कबूल कर. ह्या लग्नात एकठांय जाल्ल्या क्लेविन आणि जोशना हांचे खाना नगरात लग्नाची परत पवित्र केलेल्या आशीर्वाद कर. तांची काळजां निर्मळ आणि दयाळ मोगाचे तुटून असलेले गांठीन तो बांधून देवा लागीं मागुया. तांच्या भुरग्या उद्देशी तांचे आशीर्वाद पडून आणि आपल्या भुरग्या बाळाचो मोग करतली तोच मोग तांकां शंभरांनी फाटीं मेळोवन देवा लागीं मागुया. क्रिस्ताची सवस्तकाय सदांकाल तांच्या काळजांनी आणि तांच्या कुटुंबान बरोवन देवा लागीं मागुया. सगळे क्रिस्ती कुटुंब भावार्थ्याची मागण्याची आणि आपणाकच विसरून पेल्याचो मोग करतरी परजळीक देख जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर एक घडीभर मागया. ससनाच्या आनी सर पदवेदारा देवा ही तुजें भुरगीं क्लेविन आनी जोशना तुज्या आदारान फातीं येवन पवित्र लग्नान एकठांय जाल्यांत तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या कृपेन तूं तांकां पाव आनी आदार दी. तांणी मोगान वाडोवंक आनी बराबऱ्या जिविताच्या अडकळींचेर जैत दवरूंक सर्गार ससनाच्या संतोशान सगळीं एकठांय जायसर त्यास क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या एका काळजाची करून लग्नाच्या तुटान नातलेल्या गांठीन तूं एकठांयताय
आनी तांचो पवित्र निर्मळ एकवट सफळ करून तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची संख्या वाडयताय. केद्या जनवायची मंडवल तुजी कितले विचित्र कृपा तुज्या मोगाची. सलबान जैमा आयले भुरगीं बरवेसाची सुंदर फुलां आमच्या पृथ्वेची. नव्या जल्मान पवित्र जावन ती जातात तुज्या वाडत्या कुटुंबाची. जेजूच्या पतीन मांडलेली पृथ्वेर जेजूचो परजोळ शिमटायतली. गमगमीत शिमती जायो आबोली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या संग देवदूतां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत शामारपणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काळस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगात पातकांचे बक्षांनी मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशांक पासत तें वारवतले हें म्हज्या उडासा करात. कार्यांक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात चलतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगतान, त्याच जेजूंतल्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व वेदार बापा सर्वांगन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. मोगाच्या भावां भयणीनो, क्रिस्ता सवे ह्या न्हवऱ्या कडेन लग्न जाल्ल्या ह्या आपल्या साकारणीचेर आपल्या कुरपेचो आशिर्वाद दयाळपणी घाल म्हणून आनी जांकां ताणें ह्या पवित्र संबंदांत एकठायल्यांत तांकां जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारा वरवीं एका काळजाची आनी एका मनाची कर म्हणून सरेस्परा आमच्या बापा लागीं मागया. देवा, कांय सणांतल्यांतले तुवें तुज्या पदवेन सगळें रस लाय. सगळ्या सृश्टीचो आरंभ मांडून हाडटास मनशाक तुज्या सारक्याचो तूं रचलय आनी बायलेक केली सांगातीन दादल्याची कधीच वेगळी करूंक जायना तसली. अशें ती दोगांय बगार एकच कूड जातात आनी जेन तुवें एक करून दवरलाय तें कोणाच्यानच मोडूं नजो म्हणून तूं शिकयताय. सरेस्परा लग्नाचो बेस क्रिस्त आनी पवित्र सभेच्या एकवटाचो रूपकार जावच्याक ह्या भोव उत्तम गुटाची पवित्रताय दादल्या बायलेच्या एकवटाक लावन हो तांचो एकवट तुवें पवित्र केलाय. देवा, तुज्या धर्मान दादलो आनी बायल एकवटतात आनी अशें आरंभातावन मनशा जोडयेक तुवें दिल्लो आशिर्वाद मूळ पातकाच्या केस्तीन आनी बुडतेच्या फर्मानान तुवें काडून उडोवंक नाय. तर आतां ह्या तुज्या साकरणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. लग्नांत आपल्या पती कडेन एक जावन तुजो आशिर्वाद घेवंक ती अतिरिक्ता मोगाचें आनी शांतीचें जावं तिचें काळीज आनी पवित्र पुस्तक वाकणटा त्या स्त्रियांची देख घेवन ती सदां चलो. तिचो पती तिचेर विस्वास दवरून तिका तो आपले सामसारकी संगातीन आनी आपणा बराबर ससनाच्या जिविताची दायचीन म्हूण ओळखून घेवन तिका तो फावो त्या मानान लेखो आनी जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो त्याच मोगान तो तिचो मोग करूं. आनी आतां बापा, आमी तुजे लागीं मागता ही तुजीं भुरगीं बावार्थांत थीर रावो, तुज्या आज्ञांक सदां पाळो दिव आनी एकामेकाच्या संगतपणांत विस्वासी रावो. शुभ वर्तमानाच्या बोलान घट जावन सगळ्या मनशां मुखार ती जेजूक साक्ष दिवं जावं ती भुरग्यां बोलांनी सुफल आनी क्रिस्ती आवय बापायच्या सुगुणांनी भरलेली आनी दोगांय आपल्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक फावो आनी
आशिल्ल्या उतार प्रायेक पावल्या उपरांत भाग्यवंताच्या संगता ससनाचें जिवीत आनी सर्गींचें सूख बघूंक तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या खुशा प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत्या जोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसो. ताका शांती दिया. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुगागी. कोण तुझ्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. सुम्याच्या जेवणाक आमी मुखासया ताचे संगी रावया. सासवीक जियेचे आमी कांचेया नवे जिवीत आसोया. ये सोम्या तुये दुर्बोल्या पिडारांते वाता काळोख म्हजो धांवडय सदा वाटेन म्हाका चलय. दैवीक जुगातारये तुज्या गोवान म्हाका लिपय. सर्गीच्या सुखाक दाखवाली संगी आमी एक जावन रावया. यतेश बोलावी जोडया. सुम्याच्या मोगांत आमी तिरसाण रावया. जेजूजान जय जोडया. ये सोम्या तुये दुर्बोल्या पिडारांते वाता काळोख म्हजो धांवडय सदा वाटेन म्हाका चलय. ये सोम्या तुये दैवीक जुगातारये तुज्या गोवान म्हाका लिपय. सर्गीच्या सुखाक सर्गींच्या बापा जानवायन आनी मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार स्थापन केलाय. क्लेविन आनी जोशना डॅफ्नी आमच्या भावा आनी भयणीच्या लग्न संस्कारा पासून तुका दिन वासून हे मागणें तुका विस्वासान करता. हे बलिदान जावं तांच्या नव्या अभ्यासाचें बोळ आनी जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंदान एकठायलाय आनी एका उंड्यान आनी एका पिवणान दादोशी केल्याय. तांकां एका मनाची आनी एका काळजाची करून सांबाळ. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. क्लेविन आनी जोशना तुमकां शुभाशय पाठयता. बरें मागता सबार दिसांतून आशिल्लो दीस तुमच्या जिवितांत उदेला खंडी जावन तुमकां संतोश जिवितांत तुमच्या सोम्याचो संतोश केदारलाय आसून दी म्हणून आमचें मागणें. आनी तुमकां शुभाशय पाठयतना तशेंच तुमच्या कुटुंबाच्या तुमच्या वडिलांक आवय बापायकी बरें मागता. कित्याक तांणी तुमकां व्हड केला, भावार्थान वाडयला, तांचो भावार्थ तुमच्या हातान दिला तो तुमी
मुखल्या पिलकेक दिवंक आसा तुमच्या भुरग्यांक दिवंक आसा ही तुमच्या जबाबदारींत स्वामी तुमकां आदार दिवं दी मोरी माय सदांच तुमच्या जिणेंत आसून दी मोरी माय कितें उणें आसा भरती करता लग्नाच्या घरांत तशें तुमच्या जिवितांत कितें उणेंपण आसा जावं परतोडे पोटी मोगाचें समजोवणेचें कितेंय दुसरें उणेंपण आसा मोरी मायचो आदार तेर्साच्या मगल्या मुखार सदांच सोदा हे हांवें थोडे सरमावाचेर तुमकां थोडीं सुत्रां दिल्यात व्हडले व्हडले थियोलॉजी तुमकां सांगूंक ना सदांच आमचे कितें प्रॅक्टिकल पॉयंट्स ते देखून ते सांबाळल्या कंडिशन आमचें जिवीत तुमचे मात्र आमचे सट्टांचे संतोशाचेर जाता देखून तुमकां परत बरें मागता आनी शुभाशय पाठयता आतां आशिर्वादाक तकलेन दागया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमचो सर्गीचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळू आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांत सदांच आसो तुमची भुरगीं बाळां जावं तुमचो संतोश तुमच्या इश्टांची तुमकां मेळो बुजोवन आनी सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियेव देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्ष दिव दुर्बळ्यांक आनी कंती दुखींक संपडलेल्यांक तुमी पावू आनी तुमच्या दयाल करण्यांचे सर्गार तुमकां इनाम मेळ्ळो आनी सर्प द्वेदार दे बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो उसोणयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओडोगा पावशिल्या पहिल्या पावसान भिजून त्या मोगा दर्यांत पियेलो हांव थंड थंड त्या पावसान उबू म्हजें आंग तुकाच मेळूंक आशिल्लो पावसांत मे गायता तुज्या पायजण सोमार तुझ्या पायजण सोनार मनान म्हज्या सदांच तुजो सुगडास वागाळून